गोय सरकारान जे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सेटअप केल्ले म्हणजे सीट कॅटेगरीतले जॉब रिक्रुटमेंट त्या कमिशना अंडर करपा खातीर ते 2-3 वर्सां जाली तेजे अंडर रिक्रुटमेंट सुरू जाल्लो नाशिल्लो. जे पोस्ट पयलीं एडवर्टायज केल्ले ते डिपार्टमेंटा अंडर घेवपा खातीर परत परत हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या एक्टा भितर दुरुस्त्यो करताले आनी ते डिपार्टमेंटान अंडर घेवप आसले. तो जो एक्सटेंड केल्लो टायम आहा तो जानेवारीत सोंपता. सो आतां हेजे फुडले सगळे पोस्ट येतले ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडरूच एडवर्टायज करून तांकां घेवचे पडटले. पण तेजी पयली एडवर्टिजमेंट आयज येयल्या आणि सुमार 33 पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान म्हणजे टोटल 6 डिपार्टमेंटाचे मेळून 33 पोस्ट एडवर्टायज केल्या. म्हणजे 2 दीस लेट येयल्ली एडवर्टिजमेंट जाली दुसऱ्या वर्सा पडपाची 2024 पडपाची. पण आयज एडवर्टायज केल्या खातीर ती ह्या 2023 रिक्रुटमेंट जाता. सो हितून जे 33 पोस्ट केल्या त्या पोस्टाचे डिटेल्स दिता. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो नेटवर्क इंजिनियर 3 जाण नेटवर्क इंजिनियर घेता. एक गोवा पुलिसेक लॅबोरेटरी टेक्निशियन घेता. एक वायरलेस ऑपरेटर घेता गोवा पुलिसेक. 3 टेक्निशियन हायर एड्युकेशन घेता. 8 सुमार टोटल 8 लायब्रेरियन ग्रुप ग्रेड ए चे घेता हायर एड्युकेशन डिपार्टमेंट आणि 8 लायब्रेरियन ग्रेड 2 चे घेता हायर एड्युकेशन. 7 ड्रॉइंग टीचर घेता एज्युकेशन डिपार्टमेंट. एक कन्झर्वेशन असिस्टंट म्हणून म्युझियम डिपार्टमेंट घेता. एक लायट हाऊस किपर म्हणून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स घेता. टोटल 33 पोस्ट घेता. पयली एडवर्टिजमेंट गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची तेची लास्ट डेट ऑफ एप्लिकेशन ही 22 जानेवारी दवरल्या. आणि ह्या एडवर्टिजमेंटान तेंच्यान सगळे डिटेल्स दिल्या. फॉर्म कशे भरपाचे, खंय भरपाचे, तेंचे एग्जाम कशे आसतल्यो, खंयचे भाशेक खंयचे कॅटेगरी कितले मार्क आसतले हेची टोटल डिटेल्स दिल्या. जे गोय सरकारान गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे उद्देशान सुरवात केली पयले रिक्रुटमेंट हे जाता. आणि त्याचे उपरांत सगळे जे सी कॅटेगरीतले पोस्ट येतले ते सगळे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे अंडर रिक्रूट जातले. खंयच्याच डिपार्टमेंटान वा खंयच्याच मंत्र्याचे डायरेक्ट कंट्रोल अंडर हे उरचे ना. गोवा स्टाफ सिलेक्शनाची आपली एक कमिटी आसतली तेज्या अंडरूच हे सगळे रिक्रुटमेंट प्रोसेस जातलो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी हांगा लौकिक शिलकार प्रुडंटा खातीर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.